आमी जेन्ना विचारता की कॉस्मेटीक डेंटिस्ट म्हणटा की एक आमच्या तितून आमच्या मनांतलो डेंटिस्ट म्हणजे मातशे फुडें आशिल्ले दात किंवा मातशे फाटले आशिल्ले दात तांकां सरयो घालप किंवा आनी कितें. सो वॉट इज दॅट वॉट यू आर ऑफरिंग ऑर युअर सब्जेक्ट इज ऑफरिंग वीच इज डिफरंट फ्रॉम ऑल दीस. म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली सरयो घालप असो जो आमचो एक कन्सेप्ट आसा. सरयो घालप, फाटल्यान घालप, फुडल्यान घालप, कितें तरी करप. हाचे पलीकडे तुमी कितें ऑफर करता? सर पयलीं म्हणजे हांव तुमकां जे सरयेंचो तुमी टॉपिक काडलो ब्रेसीस, हय, ऑर्थोडॉन्टिक ट्रिटमेंट म्हणटात, ही सर प्रोफेशनली जावपाक जाय. थोड्यो सर्टन ज्यो स्पेशालिटीज आसा त्यो त्याच दोतोरांनी करपाक जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल एक टुत्सी म्हणून कंपनी आयिल्ली, सो दे वर गिवींग कितें म्हणटात ते आमच्या घरा कडेन अलायनर्स दिताले. म्हणजे यू कूड ट्रीट युअर गॅप्स ऑर युअर जे फुडें प्लेस्ड दात आसा तेका घरा ट्रीट करपाक जाताले. आतां तुमकां सांगपाक ऑर्थोडॉन्टिक्स आणि डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स इज द फूल नेम ऑफ द कोर्स ऑफ द डिपार्टमेंट. सो हितून हाडां, हितून आमची तोंडाची हाडां आणि ऑल ऑफ दॅट इज इनवॉल्व. सो ती आमी विदाउट कोणें पळोवन सारकें रेग्युलेट केल्या शिवाय ते करपाक शकना. सो आय वॉन्ट टू टेल पीपल की हितून खूप रिस्क आसा आणि इट मे नॉट गिव्ह द प्रॉपर रिझल्ट व्हॉट यू आर एक्सपेक्टिंग. येस, इट कॅन लीव अ परमनंट डिफेक्ट Correct. on your face. So I suggest and I would really prefer going to a specialist to get your braces done or to get something done. अशे ऑनलायन पळोवन सेलिब्रिटीज एंडोर्स करता म्हणून ते डायरेक्ट घेवन वापरप हे करेक्ट न्ही. आज टीथ व्हायटनिंग हो खूप एक व्हडलो प्रकार जाल्लो आसा. टीथ व्हायटनिंगाचे तुमकां इन हाऊस इन ऑफिस आसाच, बट इन घरा कडेन सुद्दां तुमी ओवर द काउंटर तुमकां प्रोडक्ट्स मेळटा. आतां टीथ व्हायटनिंग म्हणजे दाताचो वयलो एक लेयरूच काडून उडयता. सो तितलो सेन्सिटीव दात जाता. फुडें जाणटेपणान तो दात सेन्सिटीव जाल्ल्या कारणान खाणें पिणें हें सामको प्रॉब्लम जावपाची शक्यता वाडटा. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल वेन वी यूज दीज प्रोडक्ट्स अँड वी हॅव टू टेक सम एडवायस फ्रॉम अ प्रोफेशनल. बरोबर. डॉक्टर मातशा लोकांक सारकें समजचें म्हणून सांगता टीथ व्हायटनिंग म्हणजे दात चकचकीत करपाचे किंवा दात एकदम शुभ्र अशे धवे करपाची जी टेक्नॉलॉजी किंवा सो कॉल्ड प्रॉडक्ट जे मार्केटान अवेलेबल आसा ते वापरतना जतनायेन वापरचे. डॉक्टर म्हणटा की प्रोफेशनल डॉक्टरचो सल्लो घेवनच वापरप, कारण these products can lead to permanent problems which will affect in your later future. Yes, old age.